येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। लोकायुक्त कायद्यात बदल करपा वयल्यान विरोधकांची सरकाराचेर टिका। आदले वरी अधिकार नासतीत जाल्यार दात नाशिल्लो लोकायुक्त नेमचोच कित्याक, विरोधकांनी विचारला प्रश्न। पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकाराक विरोधकांनी काढलो उजरावन। विदेशात कार्यावळी जायनासतना पैसे दिल्ल्याचोय केलो आरोप। पणजे जावपी येरादारीची गचमुड्डी कॅसिनोक लागून न्ही जाल्यार ट्रॅफिक पुलिसांक लागून, म्हणटा बाबूश मोन्सेरात। ट्रॅफिक पुलीस तांचे काम सारखे करिनात केलो आरोप। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकाराक विरोधकांनी विधानसभेत उजरावन काढलो। विदेशात कार्यावळी जायनासतना पैसे दिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केलो। तशेंच कोरोना आसतना विदेशांतल्यान पर्यटक कशे आयल्यात असो प्रस्नय विचारलो। विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरांनी पर्यटन खात्याच्या कामाचेर दुबाव उक्तायलो। देशी विदेशी पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर रोड शोचेर 33 कोटी रुपया खर्च करपाच्या विशयावयल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो। पोर्तुगाल, जर्मनी आनी मॉस्को 3 रोड शो घेवपाचे थारायल्ले, पूण कोरोना महामारीक लागून हे रोड शो जावपाक शकले नात। रोड शोंच्या आयोजना खातीर कंत्राटदाराक दिल्ले पैसे ताणें सरकाराक परत दिले ना। विजयान प्री ऑडिटाची मागणी केली, पूण बाबू म्हणटा आमचें सरकार प्रामाणीक आसा, पूण प्री ऑडिटाचेर तो कितेंच उलयलो ना। पळयात हें उतरांचें झूज। म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा, ह्या डिसेंबराक नवे वर्सा खातीर कितले टुरिस्ट मंत्र्याचे प्रमाणे गोंया आयले? कितले इंटरनॅशनल, कितले डोमेस्टीक? स्पीकर सर, कोविड टायमाक अजून पासून आम्ही सर्वे करू ना ती कोविड टायमाची। स्पीकर सर, मंत्र्यान स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता। ना रे म्हाकाच कर रे। मंत्र्यांनी शिकून येवचें, ताजे उत्तरान फिगर ताणें दिला। कोविड अजून पासून चालू आहा मरे। तुवें दिले फिगर तुवें दिला। डोमेस्टीक टुरिस्ट 9,71,479 डोमेस्टीक आयल्या आणि इंटरनॅशनल आयल्या 7,935। हें तुजें उत्तरान मेळ्ळा। स्पीकर सर, हांव विचारता ताका ताजेच उत्तराचे प्रश्न, पूण मातशें शिकून येवंक जाय, भाशण न्ही। कितें म्हणलें स्पीकर सर, हांगाय बी हें बरयलां की इव्हेंट वॉज कॅन्सल्ड, ऑर्गनायझर्स रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट, पूण मनी रिसिटाचेर खंय रिसीट दाखयना। दे रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट म्हणटा। आनी पेंडींग अमावंट म्हणून जो एक कॉलम आहा, त्या पेंडींग अमावंटान रिसिप्ट कॉलम म्हणून आसूंक जाय आशिल्लो की तांचे पयशे आमकां आयले म्हणून, ते नाच। तुम्ही जुनान सगळें बंद आसतना ऑर्डर कशी दिली? 1-2 महिने पयलीं पळय 2 महिने जाले, 15 दीस जाले, 2 महिने तर जुनाचे 2 महिने कितें जाता पयलीं? मे जाता, एप्रील जाता, सगळे लॉकडाऊन। बारीक लोक मरताले तेन्ना तूं ऑर्डर कशी दिता? खंय घुसपा सोदता आमकां? अरे आमचो कसलो उत्तर इंटरेस्ट तूं नाही दिता। घुसपता कित्याक तूं स्पीकर सर? तुका जाय ती इन्क्वायरी करायची भितर। इन्क्वायरी कर, कसलोच काय इन्क्वायरी कर। स्पीकर सर, दिस शुड बी नोटेड डाउन। मंत्री सेइंग इन्क्वायरी कर इन्क्वायरी कर। स्पीकर सर, 30% पेपर वेट चालू आहा। स्पीकर सर, पेपर वेट 30% स्पीकर सर, आई एम ऑन द लेट, यू सिट। 30% पेपर वेट। तू बस बोलताय 30 कोटीचे 10 कोटी खाले। बसून ती बोलताय। हे जे गव्हर्नमेंट हा पळय, हे पारदर्शक गव्हर्नमेंट, याच्याबद्दल कोणच बोट टाकू शकना। सर, स्पीकर सर, प्रश्न साधो आहा। स्पीकर सर, एक कितले पैसे पडते दिले? भाषण कितें दिता? आता म्हणटा हांवें 30% घेतले म्हणून। हेचे भाशेन फॉर्मलीन करपाचो हांव मनीस न्ही। आमी म्हणते आमचे प्रामाणीक मनीस, आमी काम करपी। स्पीकर सर सांगता बस काय प्रामाणिक मंत्र्यान, प्रामाणिक मंत्र्यान पैसे कितले पडते दिले? स्पीकर सर, स्पीकर सर, प्रामाणिक मंत्र्यान पैसे कितले कॅल्क्युलेट करून शिकय म्हणटा। टुरिजमाचो खंयचोय जर आउट ऑफ कंट्री शो करतलो आसत जाल्यार तेजी ऑर्डर ही इन एडवान्स। आता ते कितले म्हयने दिता ही म्हाका सारकी खबर ना, स्पेसिफिकली हांव तितूर वचूंक ना। बट इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो आसत जाल्यार 3 म्हयने तरी एडवान्स, म्हणजे ताजो टेंडरींग प्रोसेस आनी हेचे खूब पयलीं जाल्या उपरांत, म्हणजे भितरलो इव्हेंट तांकां ऑर्डर जी आसा ही खूब पयलीं दिली वता। म्हाका दिसता एजन्सी ऑन बोर्ड आसल्या कारणान तो थंय वचून आपली तयारी करतलो। थंयसर बेजीक हांव तुका एक जुनान ट्रॅव्हल बंद आशिल्लें, जर्मनी पावतलो कसो? आता इवन दो मार्चाची इव्हेंटाची जर तयारी करतलो आसत जाल्यार कन्सर्न एजन्सीक
थंयसर जानेवारीन तरी वयचो पडटलो. आतां जुनाचो इव्हेंटाचो आतां तेजी बेजीक तयारी तेणी थंयसर केल्या आसतली. वॉट एवर द थिंग्स ते पेमेंट कितें ती केल्या आसतली हें तेजें म्हणणें आसा. हांव कितलें केलें आनी कितें ना तितूर वचना. कितें तरी टुरिस्ट आयल्या म्हणून 10 lakhs दिले हे हॉटेलाच्या हेज्या वयल्यान घेतले वयता. कितले टुरिस्ट आयले बट फॉर द 25 डिसेंबर पासून तशें 3 जानेवारी पर्यंत बाय रोड्स कितलेशेच ट्रॅव्हल्सांनी येवन आतांय बी टुरिस्ट जे आहा पळय न्ही हे अजूनही बी वेगवेगळ्या लोकांच्या म्हणजे गेस्ट हावजांनी रावतात, वेगवेगळे कडेन रावतात. अजूनही बी म्हणजे कितलीशीच गेस्ट हावजांय बी तशी पळोवंक वचत जाल्यार रजिस्टर्ड ना. फाटल्या दिसांनी टुरिझम मिनिस्टर आणि तांच्यांनी गेस्ट हावजीस रजिस्टर्ड करचे म्हणूनूय अनाउन्स केल्ले. स्पीकर सर म्हजो एक प्रश्न आहा. Time, no. Figure, where are the figures? You He's not asked able to give a single you asked figure. nearly 5 questions. अरे, where is the answer? स्पेशल सर You answer. या गव्हर्मेंटान म्हाका टुरिझम मंत्री केला. ही एक व्हडली चॅलेंज आसा म्हाज्या मुखार, कारण बारीक समाजाचे ह्या पदार येतात तेन्ना असले लोक उलोवपी खूब आसतात. म्हणून स्पीकर सर आमकां चिंतून उलोवपाक पडटा आनी चिंतून टक्कर दिवपाक पडटा. गोवा 365 खातीर विधानसभेंतल्यान समीप नार्वेकार. लोकायुक्त कायद्यात बदल करपाच्या निर्णयाचेर शुक्रारा पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन सरकाराचेर खर टिका केली. लोकायुक्ताक आदलेवरी अधिकार नासतीत जाल्यार असो दात नाशिल्लो लोकायुक्त नेमचोच कित्याक तो विचारता. पळयात. कांय तेंपा आदीं पदनिवृत्त जाल्ल्या लोकायुक्तान साबार केसी बरे तरेन हाताळिल्ल्यो, देखून सर्वसामान्य लोकांक थाकाय मेळिल्ली. सध्या हें पद रीत हें आसा. मायनिंग, दर्यादेगावयलो कोयर, लेबर स्कॅम अश्यो जायत्यो केसी लोकायुक्त म्हऱ्यांत कुपत पडल्यात. देखून सरकार भियेता. अधिकार नाशिल्लो लोकायुक्त आसून कितेंच फायद्याचें ना अशें खंवटेन सांगलें. बिरेस्तारा विधानसभा अधिवेशनात लोकायुक्त दुरुस्ती कायदो पास केलो. I've already shared it. They should have cancelled it. They are simply spending extra money on the Lokayukta, appointing the Lokayukta, Upalokayukta. They have made it toothless. They are scared of this. म्हणून हांवें म्हणलें की लोकायुक्ता फॉबिया जाल्या म्हणून हांकां. हे भिल्या लोकायुक्ता शब्दाकूच भिल्या कित्याक ज्यो केसी जाल्या मायनींग, बीच क्लिनींग, लेबर बाकीच्यो सगळ्यो जाल्ल्यो आसा हातून ते खंय नाल्यार खंय आंग काडिल्लें आसा. आनी जे आतां तांणी लास्ट 1.5 वर्सांत जे केलां कारणामे ते इतले आसात. काल हांवें तुमकां मोपाचो स्टोरी सांगली पूण इतले आसा की सोंपचें ना. सो यू नीड अ लोकायुक्ता हू वील बी प्रॉपर टू अंडरस्टँड द इश्यूज ऑफ करप्शन वॉट दीस पीपल हॅव रेज, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट. थंय तांणी दादागिरी केल्ली आसा. सो वी हॅव आस्क्ड फॉर डिविजन ऑफ वोट्स. ज्या लोकांक नाका आशिल्ले ते उबे राविल्ले आसा. दे वील हॅव टू आन्सर द पीपल ऑफ गोवा वेन टायम कम्स की वाय दे स्टूड अप अगेन्स्ट द फॉर द चेंजीस इन द लोकायुक्ता टू मेक इट टूथलेस. लोकायुक्ताक पुरायपणान निखळायला, विस्कळीत केला. देखून खंयचो स्वाभिमानी जुईज हांचे सकयल कारकून म्हणून येतलो अशें आपल्याक दिसना. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन सांगलें. लोकायुक्त कायदो दुरुस्ती विधेयक 23-7 मतांनी मंजूर जालें. तेचेर विजय उलयतालो. काल तांणी लोकायुक्त कंप्लीट सारको विस्कळीत केल्लो आहा, निखळायल्लो आहा. लोकायुक्त म्हणटा त्या इन्स्टिट्यूशनाची रेप जाल्या काल. आनी खंयचो जुईज आपल्याक स्वाभिमानी जुईज लोकायुक्त म्हणून हांचे सकयल येतलो तो म्हाका कोण असो फुडें येतलो असो दिसना. की कोणाक तरी इल्ली तरी लज आसतली. खरो लोकायुक्त म्हणटा तो तांचो पिवन जातलो. आतां जे नवे बिलाचे हातून जर आमी विचार करूंक गेले जाल्यार लोकायुक्त म्हणटा तो ह्या सरकाराचो पिवन जातलो. आनी येदो व्हडलो जुईज जो आपूण आपले विधान आपल्या जिवितान बरो रिस्पेक्ट कमयता तो असो सारको सकयचे पातळेर वचून हांचे गाडी मेळटा आनी ऑफिस मेळटा म्हणून हें करतलो असो म्हाका दिसना. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान इर्शाद शेख. शुक्रारा गिरदोळी चांद्राच्या लोकांनी पंचायत वांगड्याक बरोबर घेवन रेल्वे रुळाच्या बांदकामा कडले राखणे वणटीचे बांदकाम बंद उडयले. त्या उपरांत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी थळव्यांबरोबर बसका घेतली आनी एका दिसा भितर काम बंद दवरतले अशें सांगलें. उपरांत शेनवारा बसका घेवन तातूंत ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपाचें थारलें. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाचे कामाक लागून गांवांतले लोक अस्वस्थ आसात. लोकांची आंदोलनां चालूच आसात. रेल्वे अधिकारी जमीन ताब्यात घेतले बगर काम करता असो थळाव्यांचो आरोप. People are worried that the rivers have been buried, existing rivers they have been buried. Okay, and they have certain say that certain land which is not acquired, the mud has been filled, work is ongoing. If that is the case, wherever the land is not acquired, that has to be stopped immediately. Flow of river, whatever is there, it has to be taken care. The national water body has to go the way it has to go.
They have told us that they will come and meet us in person. So now we will speak to them and ask them when it's convenient for them. And we have to see all the members, whether they are available on that particular day. We'll sit and we'll see what they have to say. Because we had given them in writing the expansion plan of this area which falls in Gidoli jurisdiction, which they have not provided anything. आमची मागणी ही रिव्हरातली माती पडी गायला ती रिव्हरातली माती काढून उडोवची आमची रिव्हर तेणे आहा तशी जाती तेणे एक्वायर केला ते आमकां लागना रिव्हर आहा ती रिव्हर दवरची तांकां तो तूं डेव्हलपमेंट रोड करून जाय कितें जाय तेणी तेंच्या वयल्यान ब्रिज बांदून वचची पूण माती घालून दिवची ना ते पळय म्हणटात हे की हो रस्तो गांवच्या लोकांक पासो तेव्हा एकूय गोर ना. As demanded by the public, we have requested the public, the panchayat and few leaders will sit down for a meeting with us tomorrow in the morning. And as a mark of respect to the people's sentiment, we are calling off work till the meeting tomorrow. Okay? Outcome of the meeting. गोवा 365 खातीर गिरदोळच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे जावपी येरादारीची गचमुड्डी कॅसिनोंक लागून न्ही जाल्यार ट्रॅफिक पुलिसांक लागून जाता. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा ट्रॅफिक पुलीस तांचें काम सारकें करिनात असो आरोपय ताणें केलो. येरादारीत आडखळ हाडपी कॅसिनोंच्या गाडयांचेर पुलिसांनी कारवाय करची ते आपुणच जाग्यार येतले अशें ताचें म्हणणें. The problem with the people of Panjim is because of the traffic congestion that casinos create. But if you go to see, it is not only the casinos which create, it is more because of these other boats which are there, the tourist boats. You know, those are the things which actually which is creating the traffic jams. If this traffic jams is not created, I don't think there's any problem as far as the people of Panjim. I think traffic police also is not doing much, basically, if you go to see. It is the responsibility, as far as the traffic is concerned, is the responsibility of the traffic police. In earlier days, maybe 25-30 years back, if you go, it was just two people basically was controlling the traffic in Panjim. But I understand that at the time the traffic also was less. But comparably to from that time to this time, the traffic basically the personnel also of traffic has grown at least in more than 100 times what was there at that time. Traffic. The important is I blame the traffic police actually. So you think they are not doing their job properly? They are definitely not doing their job properly. I think it is the traffic police that has got to be blamed because of the chaos which has been created in Panjim. As far as Fontanias that area is concerned, all these bikes basically are parked. So now we have basically made that no parking zone. Then some pay parking and all. Are there. But still, basically, the people who are working for the casinos park their bikes. Otherwise, it should be the owners. The owners is not on the casino owners. They say that, Baba, we are not bothered what happens outside. Our thing is what happens inside our. So that is then this is the role of the police, no? Basically, the police, the traffic police, basically should see that everything is clear. There is what I am trying to do. As far as the town police is concerned, they are doing a very good job. There are hardly any basically cases coming up or as far as tourists have been harassed or anything like that. But if the problem here is only the traffic police. I think traffic police is not doing its job. कांय लोक बऱ्या अलिशान घरांनी वा बिल्डिंगांनी रावतात पूण नितळसाणे विशीं तांकां मातूय जबाबदारी नासता. माशेलांत एका बिल्डिंगेंतल्यान हळशिकावणें उदक रस्त्यार व्हांवता. थळाव्यांनी आरोप केला फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन हो प्रकार चालू आसा. बिल्डिंगे फाटल्यान उदक साठवून राविल्ल्यान वाठारांतल्या लोकांक भलायकेचे दिश्टीन हे म्हारग थारूं येता. साठवून रावलेल्या उदकान जळारां पोसपाक लागल्यात. बेतकी भलायकी केंद्रान बिल्डिंगेच्या धनियाक नोटीस धाडून 7 दिसां भितर जाप दिवपाक सांगल्या. पूण बिल्डिंगेंत रावपी लोकांक कांयच पडून गेल्लें ना. ही जी विष्णू स्मृती बिल्डींग आसा ते बिल्डिंगेची सगळी ड्रेनेज आनी म्हाका दिसता संडासाचें आसूंक शकता. सबन हांगासर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयत जाल्यार सगळे हांगासर तेंचे ड्रेनेज व्हांवता. आनी हे बिल्डिंगेन जे रहिवासी आसा ते कितें करता तें म्हाका कळना. त्या रहिवाशाची जबाबदारी तितलीच आसा की हांगासर हे सगळें साफ सफाई करपाचें. येदो व्हडलो देशान मंत्र दिल्लो आसा, आमच्या प्रधानमंत्र्यान मंत्र दिल्लो आसा स्वच्छ अभियान म्हणून. म्हणल्यार आमकां सांगपाक सोदता की स्वच्छता अभियान हो मंत्र जरी सरकारान दिलो आनी जर प्रधानमंत्र्यान दिलो जाल्यार एक नागरीक किंवा आमच्या हांगासरले रहिवासी म्हणून आमची तितलीच जबाबदारी आसा की आमी आपलो परिसर स्वच्छ दवरपाचो. हें जर आज तुमी जर पळयत न्हू
जाल्यार हांगासर दुयेंतान मरपाची परिस्थिती आसा आनी हांगा ह्या जे कॉम्प्लेक्स आसा तितून मिठाईची शॉपां आसा, लायटीची शॉपां आसा, पेंटाची शॉपां आसा, बँक आसा, इतली रहदारी आसलेली बिल्डींग आसा आनी तेच्या फाटल्यान पळयत जाल्यार हांगासर ड्रेनेजाचे पायप फुटला, ताका एक गुड्डी जाल्यार तितलेंच तरी उदक बंद जातलें आसलें पूण तेची कोणूच काळजी घेना. कंप्लेंट म्हाका दिसता तेची कंप्लेंट आमच्या हॉस्पिटलान प्रायमरी हेल्थ सेंटरान पावल्ली आसा आनी सगळ्यांक नोटिसो सर्व केल्ल्यो आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. फारीक करूंक नाशिल्ली बिलां वन टायम सेटलमेंटाचो लाव घेत 28 फेब्रुवारी मेरेन फारीक करपाची संद घेयात. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान सांगला. डिले पेमेंटाचे बाबतीत 20 ते 100% सूट दिवपाची तरतूद केल्ल्याचे ताणें सांगलें. परमनंट वा टेम्पररी डिस्कनेक्शन जाल्ल्यांनी ताचो लाव घेवपाचो उलो पावसकारान मारला. पळयात. भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाची बिलांचे बाबतीत वन टायम सेटलमेंटाची स्कीम 31 डिसेंबर 2020 घोषीत केल्ली. हे स्किमीची मुजत आता 28 फेब्रुवारी 2021 मेरेन वाडोवन दिल्या. 2, 3, 4, 5 ते 6 म्हयन्यांनी टप्प्याटप्प्यांनी ती फारीक करूं येता. पूण डिफॉल्टी वीज बिल धारकांनी जर हे स्किमीचो लाव घेतलो ना जाल्यार तेंची उदका कनेक्शनां तोडटले. पळयात मंत्री कितें सांगता तो. 31 डिसेंबर 2020 हे नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. ते प्रमाणे हे नोटिफिकेशन वॅलीड अप टू 31 जानेवारी 2021 म्हटल्यार आसुल्लें. त्या दिसां भितर आमकां जवळ जवळ 71 केसी आयिल्ल्यो. 40 लाख रिकवरी. हय, जवळ जवळ त्या हेतूर 40 लाख रिकवरी जाली. आनी आतां 31 जानेवारीक ही स्कीम सोंपपाची आसा तेन्ना आमी एक्सटेंड करपा खातीर आयज ही पत्रकार परिशद घेतल्या. आनी ही आमी 28 फेब्रुवारी 2021 म्हटल्यार लोकां खातीर उक्ती आसतली. डिले पेमेंट चार्जीस जो लागला तो 31 ऑक्टोबर 2020 म्हटल्यार जेंचे टेम्पररी डिस्कनेक्शन जाल्लें आहा, परमनंट डिस्कनेक्शन जाल्लें आहा, तेंच्या सगळ्या खातीर आसा. एग्जाम्पल घेवपा जाल्यार एक 10,000 जर पेमेंट कोणाचो आसा दिवपाचो वॉटर सप्लाय बिलाचो, तातूंत एक 5,000 ताचे खरेंच बिलाचे पयशे आसा आनी 5,000 ताका इंट्रस्ट आनी बाकी गजाली मेळून हें जाता, इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट लागून. जाल्यार आमच्या स्किमी प्रमाणे 7 दिसां भितर जर ताणें तें एप्लाय केलें आनी पयलो इन्स्टॉलमेंट जर तो पे करता जाल्यार त्या 5,000चेर ताका फक्त 10,000तले फक्त 5,000च भरचे पडटा. म्हणजे जे उरलेले 5,000 जे आसा ते डिलेड पेमेंट आसा ताजेर आमी 100% सूट दिता. तेच तर तो आनी ते ताका 2 म्हयन्यांनी 2 इन्स्टॉलमेंटांनी भरचे पडटले म्हणजे 2,500 आनी 2,500. ती स्कीम जर 10,000ची तो 3 इन्स्टॉलमेंटांनी भरूंक सोदता जाल्यार ताजेर कितें करचें पडटलें की पयलो जो इन्स्टॉलमेंट 7 दिसांनी भरचो पडटलो आनी 3 इक्वल इन्स्टॉलमेंटांनी भरचे पडटले आनी जे 5,000 ताचे डिलेड पेमेंट आसा ताजेर ताका जवळ जवळ 20% भरचे पडटा. म्हणजे 5 दुनी 10 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 1,000 भरचो पडटलो. 4,000ची ताका सूट मेळटली. सो अश्यो ह्यो आमच्यो 5 कॅटेगरी आसा. सो जितके जे डिले जातलो ताका ते मायज पयशे भरचे पडटले. सो लोकांनी हाजी एडवांटेज घेवन बेगिनाच बेगीन हे ड्यूज क्लियर करचे. त्यामुळे तांचेर जे इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो 100% सुद्दां आमकां वेव करूंक मेळटा. बाकीच्यो गजाली मिनिस्ट्रान तुमकां ऑलरेडी सांगिल्ल्यो आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान नव्या वर्सा नवीन संकल्प केला. मुळाव्या पावंड्यार ट्रायल म्हणून सरकारान 3 इलेक्ट्रीक वाहनां भाड्याक घेतल्यात. ही वाहनां फकत सवायच न्ही जाल्यार आवाज आनी हवा प्रदूषण लेगीत करिनात. ह्या इलेक्ट्रीक कारींक खातीरच्या चार्जिंग युनिटाचे मुख्यमंत्र्यान विधानसभा संकुलात उक्तावण केलें. पेट्रोल कारीचे तुलनेत ही इलेक्ट्रीक कार 1 किलोमिटराक फकत 60 पैसे खर्च करता. कारीचे ब्रेस्तारा विधानसभा संकुलात उक्तावण जालें. ह्या वेळार आमदार आनी मंत्री हजर आशिल्ले. ह्या कारी खातीर गोंयांत चार्जिंग पॉयंट सेट करपाचो सरकाराचो विचार आसा. एक बरी गोश्ट आमी गोंयांत
गव्हर्मेंटाचे मार्फत करूंक सोदता. आज आमी 3 गाडयो, आज 2 पावल्या 1 पावची आसा, 3 गाडयो रिन्युएबल एनर्जीचे डिपार्टमेंट म्हणजे DNRE हे डिपार्टमेंटाचे एक कॉन्सेप्ट जो गोंयांत तितलो ना हो प्रमोट करपाक डिपार्टमेंट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी करता. तेन्ना तेजो फायदो कितें ते 2 थोडक्यान सांगता की आज जर ह्यो गाडी आमी वापरल्यो तेका आवाज झिरो, तेका पोल्युशन झिरो, तेजे कॉस्ट पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट जसं ह्यो गाडयो डिझेलान आनी पेट्रोलानूय मेवता आनी इलेक्ट्रिकलूय मेवता आता. सो हेजो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल जर चलोवपाक लागले आयचे आमचे रेटीन 1 रुपी 60 पैसे पर किलोमीटर जाता. डिझेलाचेर आनी पेट्रोलाचेर चडोवपाक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट 4 रुपी 65 पैसे जाता. सो इट इज ऑलमोस्ट 200% सेविंग. सो आज ESL जे आमचे तरुण बाब हांगा आसा रिप्रेझेंटींग देम, ह्यो गाडी आमी तेंचे कडेन भाड्याक घेतल्या. डायरेक्ट घेवप आनी भाड्याक घेवन चलोवप आनी तेजे आउटपूट कसो पळोवप ह्यो गोष्टी पळोवपा खातीर आमी ह्यो गाडयो ट्रायल बेसीस घेतल्या. तर ह्यो चार्जिंग स्टेशन आज हांगा सेक्रेटरीएटान परमनंट बसयल्ले आसा. ही एक गाडयेची कोना म्हणटा गाडयेची, तेका फास्ट चार्जिंग 0 to 100 म्हणजे 0 to 100 चार्जिंग करपाक फास्ट चार्जराक 45 मिनिट्स लागता. घरा कडेन तसोच त्या गाडये भितर घरा कडेन एक चार्जर येता. हो चार्जर घरा कडेन बसून तेका ओवरनायट चार्जिंग करून 8 वरां जाता 0 to 100. आनी इमर्जन्सी तेका खंय तरी 15 amp सॉकेटाचेर लावन तेका टायम 1-2 वरां ट्रॅव्हलिंग खंय तरी बंद पडले वा कितें इशू जालो चार्ज देंवलो एका खातीर इमर्जन्सी 15 amp सॉकेटाकूय खंय वचून लायले जाल्यार तेका ऑलमोस्ट 11 वरांनी फूल चार्ज जाता. सो ह्यो सगळे फेसिलिटी गाडयेन आसा. सो हेजेर भिवपाचें कांयच गरज ना कित्याक बंद पडली वा आनी कितें जालें जाल्यार हेजेर टेन्शन घेवपाचें ना. पूण चार्जिंग स्टेशन फक्त हांगाच न्ही, आमी ऑलरेडी एक चार्जिंग स्टेशन आमचे EDC पार्किंग लॉट जे आसा पाटो प्लाझा ते बसयला. आमी मामदाराव साहेब ऑफिसान आतां बसयत चालू आसा. अशें गोंयान आमी ऑलमोस्ट इनिशियली फर्स्ट राउंडाक 20 चार्जिंग स्टेशन बसयतले. हांवें ऑनरेबल CM कडेन विनंती केल्या की 2 व्हिलर जे आसा जरी तरी स्क्रॅप केली आनी RC बुक जर हाडून तो न्यू 2 व्हिलर करपा तेकाय थोडीशी एक स्कीम आमी लॉन्च करतले. तशेंच 4 व्हिलराक स्क्रॅप करूंक पडटली गाडी कित्याक दोनूय गाडयो दवरतले अशें जावचें ना. सो हेज्या खातीरूय ही स्कीम आमी ऑनरेबल CMन आमकां सांगला की चालू कर आनी दिवपाक. सो वी वील ऑल्सो गो. Initially, for at least for 1 year, we have taken on rental basis. But rental basis घेतलेल्यो व्हेकल सुद्दां आमकां एक्च्युअल व्हेकल आसा ताच्या पेक्षा कितलेशाच कमी रेटात रेंट जे आसा हे पर मंथ रेंट आमकां पडटलें. आनी म्हाका दिसता आमी क्लीन आनी ग्रीन एनर्जी प्रमोट करपा खातीर अशा पद्दतीची चार्जिंग स्टेशन हांगाच न्ही वेगवेगळ्या बस स्टँडांचेर वेगवेगळ्या पेट्रोल पंप स्टेशनाचेरूय बी ही चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल जातली. गोंय विधानसभा संकुलांतल्यान गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. गोवा प्रो लिगाचे 3रे मॅचीत कळंगूट असोसिएशनान वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 गोलान हरयलो. ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. 26व्या मिनटाक गोवामेन गोल करून कळंगूट असोसिएशनाक आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत कळंगूट असोसिएशनाक गोल करपाची संद मेळिल्ली पूण तांकां गोल करपाक अपयश आयलें. ते उपरांत दुसऱ्या अर्दात सिद्धार्थ कुणेकारान दुसरो गोल नोंदोवन कळंगूट असोसिएशनाची आघाडी 2-0 गोलान वाडयल्ली.
गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसोजा आनी श्यामचारी. गोंयांत सद्याक सामान्य हवामान पळोवपाक मेळटा. राज्यांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना. पणजे 21.2 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 48 वरांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. पूण त्या उपरांत तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस उणाव निर्माण जातलो. 29 जानेवारीच्यान फुडले 5 दीस गोंयांत हवामान सामान्य उरतलें. फुडल्या 48 वरांत दोनूय जिल्ल्यांनी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसचो ना. जालोच जाल्यार 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव निर्माण जावं येता, हवामान खात्यान सांगलां. राज्यभर सुकेंच वातावरण. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या उण्या तापमानात बदल नासलो. पणजे उण्यांत उणें 21.2 डिग्री सेल्सियसाची नोंद. उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड अपेक्षीत. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची विशेष सुचोवणी ना. गोवा 365 ब्युरो. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.